कोविड वॅक्सीन मारगांव आणि फातोड्डेकारांक दिनासतना जो भायलो लोक वेर्ना इंडस्ट्रियल एस्टेटीन कामाक वेता तांकां मडगांव अर्बन हेल्थ सेंटरान हाडून वॅक्सीन दिता म्हूण आयज फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसाय खूब चाळवलो. ताणें दनपारां सुमार 12 वरांचेर आपल्या कावन्सिलरांक घेवन अर्बन हेल्थ सेंटरान वचून ते डॉक्टराक घेराव घातलो आनी ताणें मागलां मडगांवकारांक फातोड्डेकारांक जावं गोंयकारांक हे पयलें वॅक्सीन दिवचें म्हूण. तशेंच आमकां दिसून येता की आतां जायते विलेजांनी जावं बेनावली नावेली नुवे हांगासर विलेज वायज पंचायत वायज कोविड वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह जातात. पूण मारगांव आनी फातोड्डा अशें आमकां दिसना. मारगांव आनी फातोड्डा फकत दोनूच कडेन वॅक्सिनेशन सेंटर्स आसात. एक मारगांव अर्बन हेल्थ सेंटर आनी दुसरो मुदीर सॅनाटोरियम. नुवेचो आमदार बाबाशान विल्फ्रेड डिसा हो शेतकारांक लागून जायते बरें वावर करता तो आमकां दिसता. कांय दीस फाटीं ताणें 12 करोड दुडू मोडून गोरोटे सावन खारेबांदार रिवर साल डिसील केली. आयतां ताणें सुमार 16 करोड दुडूवांची सँक्शन घेवन गोरोटे सावन वेर्ना उड्यार पासून रिवर साल डिसील करपाचें वावर सुरू केलां. आयज WRD इंजिनियराक घेवन ताणें इन्स्पेक्शन केलें आनी कांय कडेन काम स्टार्ट केलें. सावथ गोवा डेप्युटी कलेक्टर आनी STM ज्योती कुमारी हिणें SGPDक मारगांव म्युनिसिपल कावन्सील आनी फातोड्डा पुलिसीक एक नोटीस काडला अंडर सेक्शन 133 ऑफ CRPC ओवर अनहायजेनिक कंडिशन्स एंड हेल्थ हॅझर्ड प्रिवेलिंग एट SGPD होलसेल एंड रिटेल मार्केट इन मारगांव. आमची SGPDची मार्केटां आमी देखल्यान सदांच बुरशीं वास येतात, प्रॉपर मेंटेनन्स ना आनी गाण्यारें उदक रिवर सालान सोडटात आनी लोकांक खूब त्रास जाता. हाका लागून आतां 27 मायेचेर सकाळच्या 10:30 वाजता सावथ गोवा कलेक्टर कोर्टान केस आसतली. ही जाली सालसेताची अपडेट.